सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटीन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सोंपून गेल्ल्या ऑलिव्ह पार्क हाच्या दुसऱ्या वर्साचो उगडास करून देवान ताका सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटीन मागुया. दुसरें इंतेसांव आमी भेटयता देवाक दिन वाचून आशू डायस आपली बरी भलायकी पासत देवाक दिन वाचून ही भेट भेटयता. आमच्या मागण्यांत आयज दवरुया. रोमन गोम्स आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. देवान ताचेर आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी खेरीत भाशेन पाप साहेबाचो उलो आयकून संवसाराची शांती पासत आमी मागता. सगळे तरेचे वायलन्स जें आसा तें बंद जावंक आयच्या दिसाक आमी खेरीत भाशेन मागता. संवसाराची शांती पासत मागुया. इराण, इज्रायल आनी USA हांचे मदीं जें झूज पेटलेलें आसा तें थांबूंक, तें बंद जावंक आनी जे कोण त्रासान आसात भोव करून मिडल इस्ट हांगासरले सगळे देश तांकां सगळ्यांक शांतीची वाट दाखय म्हूण देवा लागीं मागुया. हेर सगळी आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. आमची गोंयची एसेंब्ली चालू आसा. आमच्या वेंचून काडलेल्यांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी तांणी देवाचे जाणवायेन आमचें राज चलोवंक तांचेय पासत खेरीत भाशेन मागुया. बापाचे आनी बुदाचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुमेस क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूट तुमचे सव्या आसूं. आयचो वांजेल जेजू देवस्थानान वेता आनी थंय आपणाचें सुये प्रमाणें पवित्र पुस्तक वाचता, ताची समजणी दिता आनी जायतो लोक ताका अजाप जाता. पूण दुसरे हो झुजेचो पुतनूय मारयेचो पुतनूय हाका खंयची आयली जाणवाय अशें म्हणल्या भाशेन फकाणां कशीं करता. आनी तेन्ना जेजू म्हणटा एका प्रवाद्याक आपलेच गांवांत आपलेच सुवातेर आपणाच्या घरांत मान ना अशें म्हणटा. तुरबिणान बांदू देव जावन आसा काकूतसार आनी दयाळ. आनी जेजू काकूत घेवन येयलो, दया घेवन येयलो हें सगळ्यांनी समजूंक जाय. तो देव सगळ्यांचोच, थोड्यांचोच न्हू, सगळ्यांचोच. हें आमी समजून हे मिसान वांटो घेवया. सगळीं बरोबर म्हणुया. सोर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. म्हजो अपराध, म्हजो अपराध, म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यो सदांच आनी कुवामरीक सगळ्या देवतांनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सरस्वत्या लागीं सोर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुमिया काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुमिया काकूत कोर. प्रार्थुया.
सर्वेस्पराचे कोनवाडें ते पवित्र सभेक नितळ कोर आनी दिसान दीस राखून सांबाळ. तुजे विणें तिच्यान तीर गोटुरोन वचो देखून तूंच तिका निरोतरी चलय. तेच भाशेन आयज दुसरो रोस समोर म्हणटल्याक ओली पाराक ताका सुर्गींचे सुखाक पावय. आमचे सुमयाचे पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सव्यान पवित्र आत्म्याचे एकवटान जे त्या राजभोग चलयता सासनांच्या सासनाक. राजांच्या दुसऱ्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी नामान नांवाचो सिरियेच्या राजाचे फौजेचो सेनापती आसलो. आपल्या दोनयाचो मान आनी इश्टागोत तो भोगतालो, कित्याक ताजे उदेशी सर्वेस्परान सिरियेच्या लोकांक जोईत दिल्लें, पूण ताका कोड फुटलोलें. एकदां सिरियेच्या कांय शिपायांनी इस्रायलाच्या देसान भितर सरून थंयसरलें एक धाकटुलें चेडूं धरून व्हेलें. तें नामानाचे बायलेचे चाकोन जालें. ताणें आपले दोनीक म्हणलें, म्हजो दोनी सामारेच्या प्रवाद्याक मेळूंक मात गेल्लो जाल्यार तो ताचें कोड काडून ताका बरो करतलो आसलो. नामानान वचून आपल्या दोनयांक सांगलें, इस्रायलाच्या देशांतलें चेडूं अशें अशें म्हणटा. सिरियेच्या राजान म्हणलें, चल वच, इस्रायलाच्या राजाक हांव एक चीट बरोवन दितां. रुपयाचे 10 तालेंट, 6,000 भांगाराचीं लिबरां आनी 10 दोबाजीक आंगोस्त्रां घेवन नामान वाटेक लागलो. ताणें ती चीट इस्रायलाच्या राजाक दाखयली. तिजेर अशें बरयलोलें आसलें, ही चीट घेवन हांव नामान म्हज्या चाकराक तुजे सोरशीन धाडटां. तुवें ताचें कोड काडून ताका बरो करच्याक. ही चीट वाचना फुडें इस्रायलाच्या राजान आपलीं आंगोस्त्रां पिंजलीं आनी ताणें म्हणलें, म्हजेशी एका कोडकाराक बरो करपाक धाडटा तें कितें? हांव कोण देव? मरण आनी जिवीत दिवपाक पदवी आसलोलो? म्हजे लागीं तो कसो झगडी करूंक सोदता तें बरें करून पळयात. इस्रायलाच्या राजान आपलीं आंगोस्त्रां पिंजलीं म्हूण एलिजेवान आयकलें तेन्ना ताणें राजाक अशें सांगूंक धाडलें, कित्याक म्हूण तुवें तुजीं आंगोस्त्रां पिंजलीं? ताका म्हजेशी येवं दी, आनी इस्रायलांत एक प्रवादी आसा म्हूण ताका गमतलें. आपल्या सांगात्या बरोबर गाडयेर बसून नामान गेलो आनी एलिजेवाच्या घराच्या दारा मुखार उबो जालो. एलिजेवान ताका सांगून धाडलें, वच आनी जॉर्दान नदीन 7 पावटी न्हा आनी तुजें आंग परतून नितळ जातलें. रागाबोरीत जावन नामान परतून वचूंक कोत्तालो. ताणें म्हणलें, तो म्हाका मेळूंक भायर सरतलो आनी हांगा उबो रावन सर्वेस्परा आपल्या देवाचें नांव घेतलो आनी म्हज्या गाव्यांक हात लावन म्हाका बरो करतलो म्हूण हांव चिंतालों. आबाना आनी फारपान दामास्काच्यो नदी सगळ्या इस्रायलाच्या उदकां परस अदीक बऱ्यो न्हय काय? तातूंत न्हांवन म्हज्या नितळ जावंक जायनासलें काय? आनी परतोन सगळो रागाबोरीत जावन तो वाटेक लागतालो तेन्ना ताचे चाकर लागीं आयले आनी तांणी ताका म्हणलें, बापा, ह्या प्रवाद्यान कसली आगोड वस्त तुका करूंक लायली जाल्यार तुमी ती करचो नासलोय. देखून जेन्ना तो तुका सांगता ना आनी नितळ जातलोय तेन्ना अदीक बरे भाशेन तुवें ताचें आयकुचें. हें आयकून तो देंवलो आनी एलिजाबाच्या उतरा प्रमाणें 7 पावटी जॉर्दान नदीन बुडोवन भायर सरलो आनी ताचें आंग एका सुपुल्ल्या भुरग्याच्या आंगा परी नव्यान नितळ जालें. सगळ्या आपल्या सांगात्यांक घेवन तो एलिजाबेशी परतून गेलो, भितर सरलो आनी ताचे मुखार उबो रावलो. ताणें म्हणलें, आतां म्हाका अशें कळून आयलें की सगळे पृथ्वीचेर इस्रायला भायर आनीक देव ना.
सोर्बेस्पराचें उतर. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. म्हणुया. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. जशें मेरू ताणेता उदकाक व्हांवते झोरींतल्या, तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो अंतरेकता. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मो तानेला. ताजे मुखार वेतलो, ताजें दर्शन घेतलो. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजो उजवाड म्हजेर घाल, तूं विस्वाशी म्हूण कळय. तुज्या ओर्चीत दोंगराची दोयेन म्हाका वाट दाखय. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. देवाचे वेदी सोरी कुशलकायेन हांव वेतां. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी चडून वेतां. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. तुजें नांव सर्वेस्परा म्हज्या मोगाच्या देवा किनोरेचेर गायतलो, तुजी स्तुती कोत्तलो. जबाब. देवाक म्हज्या जिवाच्या देवाक तानेला म्हजो आत्मो. उद्गार. सर्वेस्पराचेर हांव विस्वास दवरतां. ताज्या उतराचेर हांव पातयेन रावतां, कित्याक ताज्या हातान आसा काकलूट तारणाची बोगती. सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू नाजारेत गांवांत आयलो तेन्ना ताणें देवस्थानांत लोकांक म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या काशा गांवांत मान मेळोसो ना. आनी एक सोत तुमकां सांगतां, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां 6 म्हयने सूर धांपून उरोवन आख्खे गांवांत व्हड भूक पडलेली तेन्ना इस्रायेलांत जायत्यो विधवा आसल्यो. पूण सिदोन मुळकांतल्या साराप्ता नगरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय सूर एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजे प्रवाद्याच्या काळार जायते कळकार आसले, पूण सिरेच्या नामानाक काडून तांतलोय एकलो नितळ जालो ना. हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तीं तिडलीं आनी उठून ताका शारा भायर ताचें शार बांदलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार तान ताका सोकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ताका घेवन गेलीं. पूण सामको तांचे मदल्यान चलोन तो आपले वाटेन लागलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. पयलें वाचप आमी राजाचे पुस्तका वेलें आमी आयकलां. आनी नामान हो एक कमांडर, सिरियेच्या पादशाचो कमांडर, आनी तेजेशी काम कोत्तालो भिडांत बांदून. पूण राजा चड उपकारी आहलो ताचो, कित्याक ताचे उद्देशीं जायतीं झुजां राजा जिखलो. नामान ना उद्देशीं जायतीं झुजां जिखलो. आनी ते पासत थंयसर एक चेडूं आहलें, तांच्या घरांत काम कोत्तालें इस्रायली चेडूं. जेन्ना आसिरियान झूज केलें इस्रायलाचेर तेन्ना एक चेवडाक तांणी हाडलें येता आसतना, आनी चेवडूं तांच्या घरांत काम कोत्तालें. जेन्ना नामानाक कळ फुटलें तेन्ना भिडांत बांदू हे चेवडान सांगलें, तर हाका नामानाक तर आमच्या गांवांत प्रवादी आहा ताजेशीं धाडलो जाल्यार तो ताका बरो कोत्तलो आहलो. आनी हो बरो वचोन ताणें राजाक सांगली, नामाना राजाक सांगली. आनी राजा
जेन्ना ताच्या उपकारांत आसलो राजी जालो आनी जायत्यो वस्तू दिल्यो वयता आसतना और ह्या राजाक दिवपाक एका राजाक दिवपाक रुपयाचे 10 तालेंत 6,000 भांगाराची लिबरां 10 दोबाजी कांगवस्त्रां घेवन नामान वाटेक लागलो आनी ती चीट इस्रायलाच्या राजाक दाखयली आनी राजा म्हणटा हांव कोण देव म्हाका ही चीट धाडपाक आनी आपल्या आंगोस्त्रां पिंजता तें एलिजान आयकलें आनी सांगलें ताका म्हजेशीं धाड म्हजेशीं नामानाक म्हजेशीं धाड आनी नामान ताजेशीं वेता आनी ताजेशीं पावता तेन्ना एलिजा भितरूच आसता आनी भितरतान ताका सांगता तूं वच आनी 7 पावटी आमचे जॉर्दान नदीन धूव हें सांगता पूण नामान कोंतवलो हांव रावतालो तो भायल्यान येतलो म्हाका पयतलो म्हजेर रोजार कोत्तलो म्हजे गायांत ताकलायतलो हें हांव रावतालो म्हजेशीं येयल ना भितरसून म्हाका सांगूंक धाड वच आनी नदीन धुय 7 पावटी तूं बरो जातलो आमचे दामास्काक नदी ना कितें अशें उलोवंक लागलो तुमच्यान बऱ्यो नदी आमचे दामास्काक आहा आनी घरा वचूंक सोदतालो पोत्तून घरा वचूंक सोदतालो तेम कशें वचूंक सोदतालो तेन्ना ताच्या सेवकांनी ताका समजायलो ताणें व्हडलें कांय तुजे लागीं मागूंक ना व्हडली वस मागूंक ना व्हडली वस मागल्यार कितें कोता आसलो तूं तुका सोंपी वस मागले वस आनी जॉर्दान नदींत तुजें आंग धूव आनी मागीर आयकता आनी वेता 7 पावटी उदक न्हांवता आनी 7 पावटी उदक न्हांवतूच खरेंच ताचें कळ गेलें आनी ताचें आंग धाकट्या भुरग्या भाशेन जालें आनी पोत्तून येता एलिजाशी तेन्ना एलिजा मेळटा ताका एलिजाच्यान उलयता आनी ज्यो कितें वस्तू हाडल्यो ताणें एका दिवपाक 10 तालेंत 6,000 भांगाराचीं लिबरां 10 दोबाजी कांगोस्त्रां घेवन हें ताका दिता पूण एलिजा घेयना म्हाका नाका तें व्हर तुजें म्हाका नाका तें पूण निमणें म्हणटा आतां गोमलें म्हाका नामान म्हणटा इस्रायलाचो देव खरो देव इस्रायलाचो देव आख्या संवसारान खरो देव हें सांगता पूण ताचो एक चाकूर आसलो एलिजाचो एक चाकूर आसलो तें कितें हाडलां तें पळयता आनी पोत्तून वता म्हणून बिळान बांदू पोत्तून वता हांगासर ना पूण हांव सांगता तुमकां पोत्तून वता म्हणून खोंती जाता आनी जेन्ना एलिजान ताका धाडलो वच तुज्या घरा तो वाटेर वेता आनी ताका सांगता ह्यो वस्तू 500 मागल्यात आपणाक मागल्यात वता त्यो वस्तू आनी तो घेता नामान ताका दिता पूण तें कोड नामानाचें ताका फुट्टा हे चाकराक फुट्टा बिळांत बांद तर ह्यो वस्तू कोडून येयल्यो त्यो जावन आसा देव सगल्यांचो देव इस्रायलाचो देव सगळ्यांचो देव बिळांत बांदू आनी हो देव न्ही फकत ताका बरो केलो पूण स्पिरिच्युअल कन्वर्शन ताचें ओत्मीक कन्वर्सन जालें हे नामानाचें ओत्मीक कन्वर्सन जालें तेतल्यानूय सोंपे उपाय देव आमच्या लागीं मागता तेन्ना व्हडल्यो वस्तू मागोना आमी साक्रामेंत आमी दिता तेन्ना बातिजमाचो साक्रामेंत खंयचो साक्रामेंत सोंप्यो वस्तू उदक वात्यो तेल सोंप्यो वस्तू आमी घरांत उजार करता त्योच वस्तू आमी वापुट्टा हे आमचे संस्कारां तेच भाशेन देव बरो करता तेन्ना व्हडलें मागोना जॉर्दान नदींत वचोन 7 पावटी दूद सोंप्यो वस्तू मागली तेजे लागीं आनी तेन्ना आमकांय बरो करता तेन्ना व्हडल्यो वस्तू मागोना जेन्ना आमी घर बांद बदल्याव तेन्ना देवाची देणी आमकां बंद जातात पूण आमी जितले कालती जाता तितले आमी बिळांत बांदू देवाची देणी आमकां भितर सोदतात वांजेलांत आमी आयकलां
जेन्ना जेजू देवस्थानान गेलो आनी थंय गेलो तेन्ना लोक जाप जालो असो आमचे देवस्थान आदी कोणूच उलोवंक ना. इज टॉकिंग विथ ऑथॉरिटी, अधिकार आसल्या भशेन तो उलयता, हे भाशेन कोणूच उलोवंक ना. पूण दुसरे ताचे फकाणां कोत्ता, हो मारयेचो पूत न्हय, हो झुजेचो पूत न्हय, म्हणजे ताचें कितें बरें येवंक जाता. आनी तेन्ना जेजू म्हणटा एका प्रवाद्याक आपलेच गांवांत मान ना. आनी 2 घडण्यो सांगता, जर तुमी आयकोना, जुदेव लोक आयकोना जाल्यार दुसरो लोक आहा देवाक, जुदेवनूय तो लोक आहा. आनी हो देव न्हय फकत जुदेवांचो पूण सगल्यांचो देव. हो देव आहा तो सगल्यांचो. आनी 2 घडण्यो घालता. एक घडणी घालता अशें म्हणटा, एलिजाच्या काळांत 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सूर धांपून उरून आख्या गांवांत व्हड भूक पडली. तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या सेराप्ता नगरांत विधवेक काडून ताका इतले सरींत एलिजाक धाडलो ना. सुरबिणांत बांदू एलिजा प्रवादी आमी जाणाव बाल देव आसलो. जेजेबेल ही राणी सगल्या एलिजाच्या प्रवाद्यांक मारता, बिणांत बांद मारता. आनी बाल देवाचें हें देवसांव सुरू करूंक लायता. पूण देवान एलिजाक विचून काडलो खरें देवाचें देवसांव वाडोवपाक. आनीक सांगता, हांव तुका एक चॅलेंज मारता. कोणाचो देव सारको तो पळोवया. दिसाचो अर्दो दीस तुमचो, दिसाचो अर्दो दीस आमचो. आनी तुमी हाडून हांगासर तुमच्या म्हळ्या भाशेन तुमचें दान हाडून दवरात, तुमचे थंयसर कितें आहा तें हाडून दवरात अशें सांगता बिणांत बांदू. आनी तुमी सांगा तुमच्या देवाक सकाळच्या वेळार, हें दान व्हर बिणांत बांदू. पूण सकाळ जालो, दनपार जालो, ते मागतात, सायबा हें दान व्हर. आनी तेन्ना कळ्ळें हो देव सारको न्हू म्हूण. मागीर दुसरो सांज येयली ती एलिजाचो वेळ. ताणें देवाक सांगलें, खरो देव जाल्यार हें म्हजें दान व्हर. 3 फावटी मागलें ताणें. तिसरे फावटी देव तें दान घेवन गेलो. आनी तेन्ना गमलें इस्रायलाचो देव सारको. जेजेबेल राणी ताका मारूंक सोदताली पूण तो पळून गेलो. चलतां भूक लागली ताका. चलतां भूक लागली. आनी एक विधवा, ह्याची विधवा, सेराप्ता नगरांतली विधवा जोडो एकठांय कोत्ताली. जोडो कित्याक 3.5 वर्सां पावस पडूंक ना, जेवणाच्यो वस्तू काबार जाल्यो, जोडो एकठांय कोत्ताली. आनी एलिजा तिजेशी वेता, म्हाका कितें आसल्यार दी, भूक लागली ताका. चलतां भूक लागली. ती म्हणटा, निमणें जेवण आमचें उरलां म्हाका आनी म्हज्या पुताक, तें आमी जेवतलीं आनी मागीर मोत्तलीं. एलिजा म्हणटा, तुवें तर म्हाका दिल्लें, तुज्या घरांत केन्नाच जेवण उणें जावचें ना. ती आयकता आनी ताका जेवण दिता. आनी खरेंच जेवण केन्ना तुज्या घरांत उणें जावंक ना. तितल्यानूय तुजो पूत मोत्तालो. हो पूत आसलो तो. एलिजा खंय आसलो गेल्लो कडेन ताका आपोवंक धाडटा, म्हजो पूत मोत्ता. आनी एलिजा ताका जिवंत कोत्ता बळ्यान बांद. ही घडणी घालता कित्याक ही बायल जुदेवनूय देवान अजापां केलीं, जुदेवनूय त्या लोकां सवें. तुमी म्हाका मानून घेयनात, नो प्रॉब्लेम. हांव प्रवादी म्हूण मानून घेयनात, नो प्रॉब्लेम. देव दुसऱ्या लोकां लागीं अजापां कोत्ता. दुसरी आयची घडणी नामानाची घालता. खंयचे नामानाक काडून कोणाकूच खंयचे कोरकाराक बरो करूंक ना. कित्याक नामानान मागीर सुबेरबायन आसलो, आमचे लागीं नोद्यो ना आनी केन्ना, तेन्ना कालती जाता. ते बराबरीले चाकर ताका सांगतात कालती जा. आनी कालती जाता तेन्ना चर्दन नदीन वेता आनी दुसऱ्या आपणाचें आंग धुता. हे 2 घडण्यो जी अजापां मिलाग्री केल्यो त्यो जुदेव लोकां न्हय त्या लोकां लागीं. आनी जुद्यांक राग आयलो.
ताका वयर काडलें म्हणून. जिदोनी त्या लोकां वयर काडलें म्हणून जिद्यांक राग आयलो ताका मारूंक वयरसान सकला उडोवंक सोदताले बिडान बांद. तर आयजूय आमकां देव आमचो सगळ्यांचो कोणाकूच भायर येना पूण फकत जाय काल्तिकाय आनी आमचें स्पिरिच्युअल कन्वर्शन हें अजाप आमचें सगळें देव करतलो. गाना तयारीच्या वेळार आमी गायन घेवया. C21 पेज नंबर 38. C21. कितें गाताय त्या मुद्द्याक, कितें गाताय ते काशी, यादी बाबाच्या हाताक, कितें वेळीर दवरताय, कितें गाताय त्या मुद्द्याक, कितें गाताय ते काशी, यादी बाबाच्या हाताक, कितें वेळीर दवरताय. म्हजो यादी गूण, म्हजें काळीज आनी मन, म्हजो संतोश आनी दूख, सगळी म्हजी जीण गाता. म्हजे भाव भयणींनो, म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता असलें जा म्हूण मागुया. सर्वेस्परा आमचे सेवेचें देणें आमी तुका वंपून दिता. तें आमकां तारुणाचो संस्कार जावचो कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमची काळजां उबारात. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित बापा सर पदवीदारा आनी सासणाचे देवा सर काडेनी सुरताय आमी तुका दिनवासूंक फावो कैदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या उपासा वरी आमी तुका दिनवासूंक तुजी खुशी जाली. हाचे वरी आमचें पातकी गौरव दमावन आमकांच उणें करून दुबळ्या धाकट्यांक जेवण वांटून तुज्या उदारपणाची देख घेवंक आमी पावतल्या. देखून मेजूंक जायना तितल्या देवदूतां संगाती एका तड्याच मोहिमेची स्तुती गायता. सर्वेस्परा खरोच तूं पवीत, तूं सगळ्या पवितपणाची जोड. देखून दोआ पणजे पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दाणां पवित्र करूं हांवें मागता. जावं ती आमकां आमचे सुमेस क्रिस्ताची कुडी आनी रगत. कोश मोरोंक सोंसूंक आपकुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिश्यांक दिलो म्हणून हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची.
तेज परी जाण जातूस ताणें काल्स घेतली तुका दिनवासून ते आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सास्तीक कोर्राचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोतेलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट. सोम्या तुझे मरण आमी सोबरता आनी तूं परत येसो तुझे पुतो जीवन परगटा. देखून सर्वेस्परास मे क्रिस्ताच्या मरणाचे आनी पुनर्जन्माच्या उगडासाक आमी तुका जिविता चोंड आनी सवणीची कास भेटयता. जे मुखार येवंक आनी सेवा करूंक आमकां फोग केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताची कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्या आमा पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी काल्तिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या बाग्योन बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा, आनी सिमिया आमच्या आदारी बिस्पा, सगळे संस्कारणी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितीमोगान सुपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान उतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर. खेरीत भाशेन आयच्या दिसाक दुसऱ्या वर्साचो आमी उगडास करता ऑलिव्ह पारक. ताका तुजे काकलुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें बाग्योंत आंकवार मारी देवाची माये सांगाती, बाग्योन जुजे तिचो पोती, बाग्योन धर्मदुतां, बाग्योन जुजे वाज आनी बाग्योन फ्रांसीस शावियर आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या स्वता भक्तां बराबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताची सांगाता आनी ताचे ताईं पवित्र आत्म्याचे एकपणान देवा सुदार बापा सोर मान आनी महिमा तुका सासणांच्या सासणाक. जेजूचें मागणें आमचें मागणें करून सगळीं बराबर बापाची भुरगीं कशीं आमच्या आपा म्हणुया. आमचे बापा सगळीच्या नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य येवं, तुजी कशी स्वर्गांत तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्या मुशिता तशी आमची पातकां मोगोस आनी आमकां रांगण्याक पडूं दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार. दयाकळ जिवितां सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरणराज जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकतले आमकां चुदार काकुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर आकातांतली वाटाय. सुमेज क्रिस्ता तुवें दोता म्हणलें तुमकां शांती दोता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पयसुबेचे भार ते दीस घाल आनी कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया. तूंच तिका एकोडान सांबाळ. जशें राजवत चलयताय सासणांच्या सासणाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. शांती दियात. देवाचे संसाराचे पाप काटिले आमची काकूत कर. देवाचे संसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी.
पळयात इद्याची शिडी संवसाराचें पाप करता ती शिडीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी येताना आम्ही गायन घेऊया D1 पेज नंबर 47 D1. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारां तूं भोव पवित संस्कारां हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सत मानता हांव सत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारांत घेवन संस्कारांत घेवन शोकना म्हणटच शकना म्हणटोच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हज्या काळजान ये तूं म्हज्या काळजांत तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजूं आसा म्हूण समजून हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आख्खीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन आमेन. आमचे मोदल्या कोणा कोणा तारल्या मोयाचो सुको सुको गेला आमचो मोतारेला देवाक तानेला आमचे गाली सोत्रेता देवाक ओत्रेता आमचो मोतारेला देवाक तानेला आमचे गाली सोत्रेता देवाक ओत्रेता. प्रार्थुया सर्वेस्परा ह्या तुज्या संस्कारांत वांटो घेवन आमी शूर निर्मळ आनी एका काळजा मनाची जावं म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या आत्म्या वरवीं करीत आशिर्वाद सर्वेस्परा तुका उलो मारतले पोरजेक तुजे उजे हातान राख आनी सांबाळ आनी शूर निर्मळ करून तुजी तिका शिकोवन दी हे पुराय संवसारांतले जिवितांत तुजी बुजवण घेवन येवचें आसा ते बरेपणाक ती पावोवंक क्रिस्ता आमच्या आत्म्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सव्य आसूं आनी सोर पदवीदार दिव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचून येयात मीस सोंपलें. शेवटाक आमी गायन घेऊया F7 पेज नंबर 88 दुसरो श्लोक. जेजूक आमचे मोदे दवरूं एकामेकाक प्रितीना दिवं चोया आनी पोटून
Jesu kapche mone dobro, mega priti radio, sonia mi potungara, raja mogan muncang jigo, shanti shipram Jesu molo, shanti shipram kami bomya, zogni vivar somonata, bapon warung borbar gilya, zogni vivar somonata.